प्रितीच्या भाव भयणांनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 12 ते 16 पर्यंत. आनी आयचें शिवर्तमान हांव तुमकां वाचतां. जेजू 12 आपोस्तलांक विंचून काडटा. मागीर अशें जालें, मागणें करूंक जेजू एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करूंक ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडतोच ताणें आपल्या शिसांक आपयले. तांतले 12 जाणांक विंचून काडले आनी तांकां आपोस्त अशें नांवूय दिलें. ते हे सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्थोलोम्यो, माथ्यू, थॉमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी क्रांतिकार म्हणलोलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी घातकी उथोल्लो तो जुदास इस्कारियोत. भाव भयणीनो, जेजून आख्खी रात सारली. आनी तो कोणाक आख्खी रात कितें कोत्तालो? तो आपल्या बापा कडेन उलयतालो स्वर्गार. जेजू जावन आसा देव, पूण जेन्ना ह्या संवसारान येयलो तो आपलें देवपण सगळें सोडून स्वर्गार तो ह्या संवसारान आमचे भाशेन, आमच्या मोगा पासत, आमच्या सोरवण्णे पासत, आमकां पोत्तून देवाची भुरगीं करच्या पासत तो ह्या संवसारान येयलो. आनी जेन्ना ह्या संवसारान तो आसलो, तो देव आसलो, पूण तो मनीस आसलो. आनी तो आतां बापाचे कडेन उलयता आनी बापाक सांगता, बापा, हे जे हांवें शीस विचून काडूंक जाय ते कोण? आनी बाप ताका हे सगळे शीस कोण ते 12 ते कितले ताचे फाटल्यान आसले. 1.5 वर्स खूब शीस ताच्या फाटल्यान आसले, पूण ताणें हे 12 आपोस्तलां अजुनूय विचून काडूंक नासले. आनी भाव भयणीनो, आख्खी रात मागण्यांनी सारल्या उपरांत, आपल्या बापाचें उतर आयकल्या उपरांत ताणें ह्या 12 शिसांक आपोस्तल म्हणून जोडून काडले, म्हणजे तांकां विचून काडले. आनी त्या आपोस्तांतले कोण आसले? सिमांव, जाकोब आनी एकलो आसलो घातकी करपी मनीस जुदास इस्कारियोत. आतां आमी एक प्रश्न विचारूंक आमी पावता. देवा, जेजू, मोगाडा बापा, तूं जाणो आयल्लोय की हो जुदास इस्कारियोत घातकी आसतलो म्हणून, तो तुका घात करतलो आसलो म्हणून. कित्याक तुवें ताका विचून काडलोय? कित्याक? असल्या मनशाक तुवें कित्याक तुजो आपोस्तल म्हणून तुवें विचून काडलोय? आनी भाव भयणीनो, देवान आमकां एकल्या मनशाक आमकां एक खोशी दिल्या. कितें करूंक जाय तें, वायट करूंक जाय, बरें करूंक जाय, सावथ वचोंक जाय, नॉर्थ वचोंक जाय, दिसाक न्हिदोंक जाय, रातीक उठोंक जाय, जें आमकां करूंक जाय तें आमकां ती खोशी दिल्या. आनी आमकां जाय तशें आमी करूंक पावता. पूण देवान आमकां आपलो कायदोय दिला, ताजें उतर दिलां. आमकां आमचे खोशेन जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, हें आमी खोशेन कोत्ता. देव आपलो एक बोडी घेवन आमच्या तकलेर रावना की आमी आयकना जाल्यार आमकां तो त्रास कोत्तलो म्हणून. पूण जेन्ना आमी ताजें उतर आयकना, तेन्ना देंवचार येता आमच्या जिवितान आनी सगळें वायट करून उडयता, तायणे घालता आनी आमकां देवा कडसून पयस व्हरोंक आमकां आमच्या मनान, आमच्या काळजान आनी आमच्या कोन्यांनी तो आमकां पयस व्हरता. जुदासाक तशेंच भाशेन देवान रोचलेलो. ताका खोशी दिल्ली, ताका खरेंच बरे भाशेन ताका एक आपोस्तल करून केलो. पूण ती खोशी देवान ताका खोशी आपलीच दिल्ली. म्हणजे जुदासाक देवान सांगूंक ना की आपल्या पुताक तूं घातकी कर म्हणून. जुदास सजमलो की जेजू जातलो म्हणून एक पातशाय संवसाराचो. आनी तेन्ना तो एक जेजूच्या पातशायपणान तो एक व्हडलो मनीस जातलो म्हणून तो असो चिंतालो.
पूण तो खरेंच समजलो की जेजू ह्या संवसारान एक स्पिरिच्युअल किंगडम म्हणटा ते भाशेन एक स्पिरिच्युअल राज हो एक आत्मीक राज घडोवन हाडपाक तो ह्या संवसारान येयल्लो. आनी भाव भयणां ताका सजमणी नाल्ली म्हणून ताणें जेजूक नाकारलो, जेजूक घात केलो. आनी जेन्ना ताका कळ्ळें की ताणें घात केला म्हणून तेन्ना ताका देंवचारान ताका इतलो ताका त्रास केले आनी ताणें आपलो जीव घेतलो. भाव भयणीनो, आतां आमी ह्या नव्या करार आसा. कितले फावटी आमी मागणें करता, पवित्र आत्मा आमकां कितलें सांगता. खरेंच आमी पवित्र आत्म्या वरवीं आमी कोत्ता आमचेंच कोत्ता. केन्ना आमी आमचें काजारीत जिवीत सारता. देवान आमकां घोवाक आनी बायलेक एक केल्या काजाराच्या जिवितान. देव आसा आमच्या जिवितान, जेजू आसा. पूण केन्नाय थोडीं वर्सां जातकूच सोरोप येता, घो सोरोप येता, बायल केन्ना आपलें काम करना आनी तेन्ना आमी कितें चिंता, देवा कसलो मनीस दिलाय म्हाका, कसले त्रास जाता म्हाका दुसरो न्हवरो जाय, म्हाका दुसरी बायल जाय. आनी आमी तेन्ना विसरता की हो जो घो, ही जी बायल म्हाका देवान जोडून दिल्या ती देवाच्या उतरा प्रमाणे, देवाच्या खोशेन ती ताणें म्हाका दिल्या. आनी जेन्ना हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, जेन्ना हांव म्हज्या जिविताक म्हाका कमी करून म्हज्या बायलेक, म्हज्या घोवाक हांव मान दिता, ताचो मोग करता, तेन्ना देवाचें सगळें बरें आमकां फावो जाता. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना आमच्या जिवितान त्रास पळयता, कितें वायट पळयता आनी आमी खरेंच देवाच्या उतरा प्रमाणे रिगून रावता, जे त्रास आसा, जें वायट दिसता आमकां तें पयस जाता आनी देवाचें सगळें बरें आमच्या जिवितान फावो जाता. जूद आसा देवान घडोवन विचून काडून हाडलो आपल्या पुताचो घात करपाक. पूण देवाची खोशी आसली की जेजूक ह्या संवसारान येवन आमची सोडवण करपाक. आनी तो कोत्तो लागलो, कित्याक ताचें रोगत व्हांवूंक जाल्लेंच तें, ताका खुर्सार वसोंक जाय आसलो. पूण ताणें जुदासाक असो विचून काडूंक ना की तो घात करतलो आनी तो मरतलो म्हणून. घात केलाय जाल्यार जेजू ताका बोगसणें दिवपाक फुडें सरलेलो. ताका आपल्या निमाण्या जेवणा दिसा ताका ताजे पांय धुल्ले, ताका सगळी ताणें दोया काकूत सगळो मोग दिलो. पूण जुदासान देवाचो मोग नाकारलो आनी तो देवाक सोडून देंवचाराच्या बाटल्यान घेवन ते पयशे घेवन ताणें आपलेंच निसर्दन केलें. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिवोर्तामाचेर नियाळ करता, आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. कसले त्रास जावनी आमच्या काजाराच्या जिवितान, आमच्या पयशांनी, आमचें कितें कमी आसा जाल्यार आमच्या जिवितान कसले त्रास आसा, आमी देवाच्या उतरा कडेन येवया, तें उतर आमी पाडुया आनी खरें देवाचें सगळें बरें आमच्या जिवितान आमी फावो करुया. आयज तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.